गोंयांत उदकाक लागून चडशा गांवांनी हाल चल्ला। हाचीच एक जिवी देख आमकां बोरये, शिरशिरे आनी पाणीवाडो वाठारांत पळोवपाक मेळटा। फाटले कितलेशेच दीस जाले वाठारांतले नळ सुके आसा। उदक ना, मात बिलां भरची पडिल्ल्यान थळाव्यांच्यो तकल्यो तापपाक लागला। उदकाक लागून लोकांक जागरण लेगीत करचें पडटा। आनी कितलो तेंप हो त्रास सोंसपाचो? आमकां उदकाक लागून अजून मेरेन न्याय मेळना, खुबिल्ल्या थळाव्यांचें म्हणणें। उदक ना म्हळ्यार परिस्थिती लोकांची उदक ना पळय ते उदका खातीर जागरण करचें पडटा। उदका खातीर ती जागरण करचें पडटा। जागरण केली नंतर सुद्दां उदक ना, तरी उदक नासतनाय बील येता। सो हे कितें तरी जाता, सगळ्यांक तेंगे त्रास जाता। तेन्ना 2-3 फावटी येवन हांगा सांगलें, परत येता, कांय रिस्पॉन्स ना। PMO ऑफिसा पर्यंत ते पावले, तरी कांय रिस्पॉन्स ना। म्हणटात ते सगळीं बायलांक बोलायलें, जर कितें ते आमचे कडेन ते डिसिजन तुमी घेयना, आमकां जर सांगना जाल्यार आमी हेजे फुडें सगळे गांवचे लोक सगळे एक जावन येतले आनी कितें आसता आमी कोणा कडेन मागपा ते मागतले। कारण न्याय हो अजून मेळना। मदली काळांत उदक कंटिन्यू येतालें, केन्नाच उदकाक त्रास जायनासले। आतां उदक नासून जागरण जाता आनी वयल्यान बील बारीक करचें। 7 वर्सां जाल्ले आहा उदकाची। पूण रातचे आमकां सर आमकां एक मातशें एडजस्ट करून खंय केन्नाय रातचे वीकली आमकां 1 दीस 2 दीस उदक दितालो, तेय सामकें बंद जालें। ते रातचे 2 ते 3 येताले 1 वर। कितें कारण आसपाक शकता? कारण कांयच कळना कसलें कारण आहा म्हणून। पयलीं येतालें आमकां डेली उदक येतालें, पूण रातचे 11 येतालें उदक। आतां 6-7 वर्सां सामकें बंद जालें। लोकवस्ती वाढल्या थंय। लोकवस्ती म्हणून वाडल्या लोकवस्ती, पण पायपलायन जी आहा त्यो 30-40 वर्सां पयलींचीच पायपलायन आहा, ती अजून कांयच नवीन कांयच केल्ली ना। घर वाडलेलीच आहा। म्हणजे आमी घर वाडयता, पूण तेजे उदकाचो हें आसा पळय तो मदल्या मदीं वता आनी ओरिजिनल जी घरां आशिल्लीं पयलीं आशिल्लीं ती वाड्यार भितर उरता। त्यामुळे ते उदक उरता, पूण हेजे खातीर प्रोविजन करून सरकारान प्रायोरिटीचेर करपा जाय आशिल्लें। कारण गेलीं 7 वर्सां ते आतां नासता सगळें। उदकान उदक मातशें आमकां केन्ना येयल्यार तेव्हा 8 दीस आमी येयले जाल्यार येता, नाजाल्यार ना। मागीर आमी अशें हें करून जाम मारपाची। तुम्ही सरपंचाक मी सांगलेलें? सरपंचानी सगळं सरपंचानी खबर सांगलेलें सगळें। पूण अजून पर्यंत उदक कांयच ना आमकां उदकूच ना। तुमी उदक सोडटा कितल्याक आनी तें उदक बंद करता आमकां पळय दोनाक बी केन्नाय उदक येयलें जाल्यार, नाजाल्यार ना। आनी मागीर कितें सोमडे उदक आमकां सामकें बंद, कांयच ना उदका वास आसना। आमचे येई सराफ हेजे कडेन आयज सगळे लोक सगळे धाकर घेवन आयल्ले आसा हांगा। ताका परत एकदा आमी रिक्वेस्ट केला की खंयच्याय परिस्थितीन आमकां उदकाची सोय आमकां करून दी म्हणून, आनी ती जातली अशी ताणें आश्वासन दिलां। पूण कशी जातली कितें जातली ते सांगना। आतां उदकाची बाकीची काही हांगा हो आसा आमचो वनदेश आहा, ताजो प्रदीप हे तुमकां सविस्तर तुमकां सांगतले की कारण ते चड फॉलो करता। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकर।